नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या ह्या गोवा बजेटावेल्या खाशेल्या कार्यावळीक खण खण बजेट आमी सकाळच्यान बजेट मांडचे पयलींच्यान डिस्कशन करीत आसात. सकाळी एक रावंड जालो डिबेटीचो, ताजे उपरांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकांची डिबेट जाली आनी आतां ही बजेटावेली निमणी डिबेट. ज्या डिबेटीक मुख्यमंत्री दिगंबर कामतय येवपाचे आशिल्ले पूण ऐन वेळार तांकां काम जाल्ल्यान तांणी ही पावना म्हणून सांगलां. पूण आमचे कडेन हांगा चार मानेस्त आसात, तांचे चार मानेस्तांक घेवन आमी हांगा ही चर्चा करतात. तातले पयले आसात गोंयचे विरोधी पक्ष फुडारी आनी आदले मुखेलमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर. दुसरे आमचे कडेन आसात गोंयचे एक शिक्षक जांकां आदर्श शिक्षक पुरस्कार मेळ्ळो, सामाजीक चळवळी भितरी आसतात आनी गोंयचे एक एनवायरमेंटलिस्टूय म्हणून तांकां वळखतात, ते रमेश गवस. तिसरे आमचे कडेन आसात गोंयचे एक आर्थीक पत्रकार म्हणून जांकां वळखतात, ते आमचे एक ज्येष्ठ पत्रकार आनी द हिंदू ह्या दिसाळ्याचे हांगचे गोंयचे प्रतिनिधी प्रकाश कामत. आनी चौथे आमचे बरोबर आसात आमचे प्रुडंटाचे मुखेल संपादक गुरुदास सावळ, जे फकत मुखेल प्रुडंटाचेच न्ही, फाटले 35 वर्सां जाले पत्रकारिते भितर आसात. गोंयची कितलीशींच बजेटां तांणी पळयिल्लीं आसात, ते आमचे बरोबर आसात. तुमकां सगळ्यांक आमच्या कार्यावळी भितर येवकार. आनी पयलीं आमी बजेटाचेर डिबेट करचे पयलीं हांगा दिगंबर कामत पावनात, पूण ताजे पयलीं तांणी आमचे प्रमोद आचार्य जे आसात तांकां एक ल्हानशी मुलाखत दिल्या. ती मुलाखत आमी पळोवया आनी ताचे नंतर आमी तातूंतल्यानच तो संदर्भ घेवन आमी चर्चेक सुरवात करुया. ते कितें म्हणटात ते पळोवया. नमस्कार. आमचे बरोबर आसात गोंयचे मुख्यमंत्री दिगंबरबाब कामत आनी अर्थसंकल्प मांडून ते थेट आमचे कडेन उलोवपाक आयल्या. सर, स्वागत तुमचें. सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार घोशणा भरपूर आसात, लोकांक खूश करपा सारके आसात आनीक सगळे जाण प्रश्न विचारपाक लागल्यात की इलेक्शन बजेट काय म्हणून. म्हज्या कोतान इलेक्शनाक अजून एक वर्सा पेक्षा चड वेळ आसा. 2012 जून पर्यंत इलेक्शन जावपाक जाय. हांव म्हणना की इलेक्शन रिलेटेड बजेट अशें, पण बजेट एक ऑल इन्क्लुजीव ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट अशें बजेट दिवपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. ह्या बजेटांतल्यान वेगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकां कडेन, त्या भायर बारीकांतल्या बारीक मनशाच्या हार्टाक सुद्दां टच करपाचो एक बरो प्रयत्न ह्या बजेटाच्या मार्फत हांवें केल्लो आसा. तुमी कितें म्हणटात की फुडलें बजेट तुमी आज म्हळें की तिसरी बजेट आपलें चवथें बजेट तुमी फुडल्या वर्सा प्रेझेंट करतले, इतलें तुमकां विश्वास आसा? म्हज्या कोतान समज इलेक्शनां जुनाक जर जालीं जाल्यार मार्चाक म्हाका परत एक बजेट प्रेझेंट करपाची संदी मेळटली. दोन गजाली आसा ह्या हातूंत भितर. त्यो म्हळ्यार एक म्हळ्यार मेन जालो तो बेकारी भत्तो जो सगळ्यांत हे जातलो. दुसरी म्हळ्यार तुमी मायनींग एरियाज खातीर पॅकेज हें केल्या, एसटीक हायर एज्युकेशना खातीर सगळें हें केलां, ऑर्फन्सा खातीर आनीक अनऑर्गनायज सेक्टर हांचे खातीर वेगवेगळे तरेची येवजणी केल्या. पूण हें करतना सर खंय तरी टुरिजम, हेल्थ, पावर, मायनींग, इंडस्ट्री आनी स्पोर्ट्स हातूंत भितर तांकां चड कांय दिली ना अशें दिसना. तांचे कडच्यान म्हणजे ह्या क्षेत्रांत आज पर्यंत आमी जें केल्लें आसा पळय तें म्हाका दिसता अजुनूय जर आमी मातशें सारके पद्दतीन आनीक फायन ट्यून करत जाल्यार कांयच जाता. हेल्थाच्या बाबतींत आमच्यो स्किमी इतल्यो आसात आनी ताचो फायदो आज मोठ्या प्रमाणाचेर लोक घेतात. तातूंतल्यान आनी कितें नवें दिवपाक जाय. मेडिक्लेम स्कीम आसत, किडनी डायलिसीस रिएम्बर्समेंट स्कीम आसत, न्यू बेबी बॉर्न स्क्रिनींग स्कीम आसत, आतां कितें हेल्थ ना म्हणटा तशें कांयच ना हेल्थाच्या बाबतींत. आमचे कडेन हेल्थ क्लिनीक मोबायल आसा, मेमोग्राफी व्हॅन्स आसात, म्हणजे अशें सगळें आसात. नवीन कितें करपाची गरज ना. सध्या आसा त्योच जर आमी कॉन्सॉलिडेट, म्हणजे हांवें आज तेदी पासून म्हटलां की आमची 108 एम्ब्युलन्स स्कीम पळय आसा ती इतली बरी चलता की तातूंतल्यान हांवें म्हटलां की वी वील गिव एडिशनल सपोर्ट टू रीच इट टू नूक्स अँड कॉर्नर्स ऑफ द स्टेट. म्हणजे जाल्यार आनी थोडी एम्ब्युलन्सीस घेवन वील ट्राय टू कवर अप ऑल द रुरल एरियाज वेर दीस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज दीस स्कीम इज एक्स्ट्रीमली सक्सेसफूल इन द स्टेट ऑफ गोवा. ज्या जाग्यार जाय टुरिजमाच्या बाबतींत आनीक चड विचार करपाक जाय आशिल्लो, चड क्रिएटीव जावपाक जाय आशिल्लें दिसना. टुरिजमाक ह्या खेपेक म्हज्या कोतान केंद्र सरकारान आमकां खुबसो तेंको दिल्लो आसा. केंद्र सरकाराच्या मदतीन थोड्यो स्किमी टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो थोड्यो टुरिजम डिपार्टमेंटान घेता. आनी म्हाका म्हणजे इतलें कितें व्हडलें आमी आमचो प्रयत्न आसपाक जाय की टुरिस्टांक कशा पद्दतीन गोंयांत चड एट्रॅक्ट करप, हो प्रयत्न आमी करपाचो. म्हणजे म्हणून हांवें थोडे हेलिकॉप्टर रायड्स बी असो एक दोळे मुखार कन्सेप्ट दवरला. तातूंतल्यान टुरिस्टांक गोंयच्या हिंटरलँडाचें दर्शन जातलें. दोज हेलिपॅड्स कॅन बी यूज दॅट फॉर एअर एम्ब्युलन्सीस. आतां एक नवो कन्सेप्ट आयला की पेशंटाक जर कितें अर्जन्सी जाली जाल्यार देर आर एअर एम्ब्युलन्सीस
वीच पिकअप द पेशंट. म्हणजे खंय वचून झूम करून ताका ओडून हॉस्पिटलांत हाडटा. म्हणजे अशें जर हॅलिपॅड्स जर एक तयार जाले ग्रामीण भागांत सुद्दां जाल्यार ताचो फायदो दोनूय पद्दतीन जावपाक शकता आमकां. एअर एम्बुलन्सीसूय म्हणून वापरपाक मेळटा हेलिकॉप्टरां आनी टुरिजमाकूय वापरपाक मेळटा. पेट्रोलाचेर जो 2% कर वाडयला जातले 100 कोटी हें करपाक लायला खंय तरी लोक पिकार जातले दिसना कारण पेट्रोल वाडत आसा लोकांक त्रास जायत आसा आनी अशी परिस्थिती भितर तुमी आनी वाडयला. कंपेर टू बाकीच्या राज्यां आमचो रेट अजून कमी आसा. बाकीच्या राज्यांचे जर तुमी रेट्स काडून पळयत कर्नाटका पळय महाराष्ट्रा पळय आनी म्हाका हांवें क्लियरली म्हटलां की हो पयसो जो आमी करतात हो पयसो वी आर ट्रायंग टू स्पेंड फॉर ऑर्फन्स डेस्टिट्यूट्स. म्हणजे ह्या सेक्टरा खातीर आमी खुबश्यो स्किमी केल्या. म्हणजे पयल्या खेपे गोंयांत आल्झेमार पेशंट्साचो सरकारान विचार केल्लो आसा. कारण जाणटेपणांत ही दुयेंसां वाडत चल्ल्या. 65 जातकीर मनशाक जर हें दुयेंस जायत जाल्यार ताची परिस्थिती आज पळोवपाक जायना. घरच्या लोकांचेरय प्रेशर आसता आनी म्हणून हांवें आल्झेमार होम डिक्लेअर केल्लें आसा. त्या भायर आमी म्हटलां की ज्यो संस्था हें काम करता तातूंत मागीर स्नेह मंदिर सारकी जायत, मात्रछाया जायत, कारितास जायत, लार सांता रिता जायत, अश्यो खूब संस्था आसा ज्यो ह्या क्षेत्रांत आज डेस्टिट्यूट भुरग्यां खातीर, ऑर्फन भुरग्यां खातीर, जाणटे मनशां खातीर जाल्यार स्पेशल चिल्ड्रना खातीर काम करता. ह्या सगळ्यांक आमी वन टायम ग्रांट दिवपाक गेला आनी ताज्या भायर वचून हांवें म्हटलां की तांचो जर बरो प्रोजेक्ट जर गव्हर्मेंट वील फुल्ली फंड देअर प्रोजेक्ट. थोडे भितर आमी हो इंटरव्यू पळयलो आनी सादारण कळ्ळें की सरकार एक सोशल सेक्टरा भितर कांय गजाली करता आनी त्यो गजाली केल्ल्यो आसात. परिकार बाब, तुमी आज बजेट सगळें आयकलां. जस्ट आमी बाकीची सगळी गजाली मागीर उलयतलेच, बट जस्ट एज अ क्रक्स ऑफ द मॅटर हें बजेट कशें आसा अशें तुमकां दिसता? बरेचशें पोकळ बजेट. म्हणजे एक सोशल सेक्टर घेतलो जाल्यार तातूंत भितर काही डिक्लरेशन्स आसा. आतां हे सरकाराची एक आनीक संवय आसा, ते डिक्लेअर खूब गजाली करतात. प्रत्यक्षान बऱ्योचश्यो गजाली येना. डोल्स दिवप जातूंतल्यान पॉलिटिकल बेनिफीट जावप ह्यो गोश्टी ते रोखडे करतात, कारण तातूंत भितर कश्ट कांयच नासता. सामाजीक क्षेत्रांत सुद्दां पयशे दिता आसतना ते पयशे योग्य जाग्यार पावपाची जबाबदारी बऱ्याचदा ह्या सरकारान घेतलेली ना. त्यामुळे सोशल सेक्टरान थोडेफार अनाउन्समेंट आसा आनी आय एंटायरली एग्री दॅट त्या हाचेर गरज आसा, हांव ती गरजेचें हें म्हणना. पण तें सोडलें जर तूं जाल्यार एक डायरेक्शन जें मेळूंक जाय बजेटाच्या माध्यमांच्यान, इकॉनॉमीक ग्रोथ डायरेक्शन मेळूंक जाय. गेल्या 4 वर्सांत जवळ जवळ एग्रीकल्चर सेक्टर 25% डावन जाल्लें आसा. GDPन भितर रियल कॉस्टन हाजेर एग्रीकल्चर सेक्टराचे 200 कोटी पेक्षा चड प्रोडक्शन 865 वयल्यान 656 आयलें. सो 210 कोटी कमी जाला. आतां ज्यो स्किमी दिल्या एग्रीकल्चराक त्यो दे आर आय वॉश ऑर म्हणजे कॉस्मॅटीक स्किम्स म्हणटा तशा. रियल एग्रीकल्चरचे प्रॉब्लेम पळोवपाचो प्रयत्न जावं ना. आनी त्यामुळे ग्रोथ ओरिएंटेशन आहा. भुरग्यांक 800 रुपया ते 1200 रुपया हे दिता आसतना, बेकारी भत्तो दिता आसतना तांकां कामाक ते फुडें खंय तरी लागूंक शकतले हाजी ट्रेनिंग दिवपाची जबाबदारी सरकारान घेवून ना. सो इट इज दॅट आस्पेक्ट इज इलेक्शन ओरिएंटेड. आनीक इवन गर्ल चायल्डच्या संदर्भान जे 25,000 रुपया डेपॉझीट करतलो म्हणला, म्हणजे मध्य प्रदेश बी ह्या राज्यांनी ह्यो स्किमी चालू केल्या. म्हाका दिसना गोंयान 25,000 खातीर गर्ल चायल्ड रेशियोन कितें व्हडलो फरक पडटलो, बिकॉज प्रॉब्लेम बरोबर आयडेंटिफाय केला. गर्ल चायल्ड इज रेशियो इज मेल टू फिमेल चायल्ड रेशियो इज ड्रॉपिंग, बट द सोल्युशन प्रॉबेबली इज नॉट द सोल्युशन. करेक्ट सोल्युशन म्हाका दिसना. तो जे जेंडर इक्वेलिटीचो कॉन्सेप्ट येवंक जाय एज्युकेटेड क्लासान, कारण म्हाका दिसता की मेल टू फिमेल रेशियो हो चड एज्युकेटेड क्लासान उलट चड स्क्यूड आहा. आनी त्यामुळे जेंडर इक्वेलिटी चली आसले म्हणून कितें ते चल्या सारकेंच हें कॉन्सेप्ट अजुनूय आमच्या सोसायटीन येना. अजुनूय सोसायटीक दिसता कितें आपलो कुळाचें नांव फुडें व्हरतलो जाल्यार चलो आसूंक जाय. आनी इन दीस सोसायटी ऑफ 1 चायल्ड ऑर 2 चायल्ड हो कॉन्सेप्ट चड सिरियस जाता. इवन चायनान जाल्लो, सगळे कडेन जाल्लो. सो द सोल्युशन इज नॉट एक्झॅक्टली अटॅकिंग द प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन इज करेक्ट. आनी त्यामुळे फिस्कल आसात, फिस्कल फिगर्सूय आमी पळयतात की बऱ्योचश्यो हाल्ल्यात. त्यामुळे वेदर इट इज फ्रॉम द फिस्कल सायड, फ्रॉम ग्रोथ सायड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन, टुरिजम सेक्टराक दिशा दिवपा खातीर हें बजेट अत्यंत पोकळ आसा. सोशल सेक्टरान लॉलिपॉप्स एंड चॉकलेट्स हॅव बीन थ्रोन अरावंड, दॅट इज फॉर इलेक्शन पर्पज, वीच अगेन आय सेड दॅट दे आर निडेड इफ डन प्रॉपरली. प्रकाश,
तुझी मत कितें? हय संदेश, पहिली गोष्ट मुख्यमंत्र्यान जे सांगलां की इलेक्शन बजेट म्हणू नाका म्हणून, म्हणजे म्हणचे न्ही अशें जर जालें जाल्यार पॉप्युलिस्ट बजेट म्हणचें पडटलें. तातूंत आसा श्रीमंताच्यो कांय लग्जरी आनी ह्यो गोश्टी आहा, तातल्यान पयशे येतले आनीक ताचे टॅक्स करून, आनीक ते गरिबाच्या खातीर सोशल सॅक्युरिटी स्किमी केल्ल्यो आसा. पण म्हज्या कोतान आमी एक म्हत्वाचो प्रश्न पळोवंक जाय की खंयचेय बजेट पळय आसता राज्याचे, तातूंत 3 गोश्टी म्हत्वाच्यो पयलीं पळोवंक जाय. ते निकशाचेर आमी उलोवंक जाय. एक फिस्कल करेक्शन्स, इकॉनॉमीक अर्थवेवस्था पळय आहा, ताचे फिस्कल करेक्शना खातीर मेजर्स घेतल्या काय कितें. दरवाड जावची न्ही, किंवा आपले हातूंत पयशे मोडपाचे पद्दतीन बिगर उत्पादन खर्च राज्याचो वाडत आसा, कळ्ळें न्ही. रिणां वाडत आसा म्हणून हो पळय आमचो काल इकॉनॉमीक सर्वे पळय आयचो 2010-11चो दिला, तातूंत रिणां राज्याची वाडत आसा म्हणून हुस्को दाखयला. आज आमकां कंट्रोलर ऑडिटर जनरलाचो रिपोर्ट दिला, तातूंत कितें म्हणा की सरकाराचे जे कॉर्पोरेशन्स, कंपन्यो आनीक कोऑपरेटीव बँक्स आनी कोऑपरेटीव सोसायटीज आसा, तातूंत सादारण 362 कोटी सरकाराचे गुंतवणूक जाल्ली आसा. ताजेर रिटर्न कितले मेळटा? रुपयाचेर 50 पयशे सुद्दां रिटर्न मेळना. वेरेज ताजेर जे रिणां काडल्यांत पळय, दिल्यांत पळय, ताजेर कळांतर सरकार फारीक करता, 7.5% सरासरी फारीक करता. म्हणजे ही बिगर उत्पादन. आनी अशे परिस्थितीत जर बिगर उत्पादन खर्च जर सरकार कंट्रोल करूं शकले ना जाल्यार इकॉनॉमी हातूंत हें जातली म्हणून अनवायबल जातली असो तातूंत निश्कर्श दिल्लो आसा. सो फिस्कल करेक्शनाच्या बाबतींत असो जेन्ना हुस्को आसा, आनी तातूंत जेन्ना तुमी पेट्रोलाचेर, हांव समजूं येता की गोंयांत रेट कमी म्हणून, पण पेट्रोलाचेर जेन्ना रेट तुमी वाडयतात तो सगळे इकॉनॉमीक ताजो इन्फ्लेशनाचो मार दिता. त्या दृश्टीन तुगेले फिस्कल मॅनेजमेंट बरोबर जाता काय कितें, हो एक प्रश्न. दुसरी गजाल, इकॉनॉमीक रिफॉर्म्स